friends and welcome to Guest House by Pit. आयज आमी आसात करांजली पदेरागेर पावकारागेर हे पाव कशे करतात ते शिकपाक न्ही बरोबर. पण अशी एक गजाल जी हळूहळू नाच जायत चल्ल्या. तुम्ही गॅस करीत रावा कितें आसा ते तुमकां आमी आत्तां सांगचे ना इतल्या बेगीन तुम्ही आमच्या वांगडा या चल. सादार सुरू जाता ड्युटी जायत्यो आणट्यो पळोवंक मेवता ब्युटी आदले पोदेर मेले ते उंडे कोबार जाले ही फोट्या पोदेर गोंयचो न्हूय गाठी. The pock sound of the Pode's horn at dawn forms an important part of Goa. It is appreciable that in these modern days also Poder uses fire to bake their bread. The hot and tasty bread come from their local oven bhatti. The preparation for the bread begins at night and is sold in the morning. They knead the flour with yeast, sugar and water. Then this flour is kept to ferment for 4 to 5 hours. They make small pieces of the flour and shape them into bread and put them on trays and keep them to rise. After it rises a little, they start baking it. Usually they bake the brown bread first because in the beginning the temperature is high since the bread is baked on fire ovens and not on electric ones. Then they start with bread and finally with the kaknas as they need low temperature. It is difficult to imagine Goa without a poder at the doorstep at the break of the dawn. However, sadly, most of the Goans have gone apart from this traditional business of breadman in the state. Most of the laborers working at the bakery are non-Goans. This kakna has its own health benefits. Poder Sunny helped us in explaining its importance. It was an immense pleasure to taste the kaknas with black tea resting on the balcony. आता आमकां परत भट्टी गरम करपा जाय तेज्या शिवाय आतां आमचें दुसरें पीठ घालतलें ताका लागून आमी हे ओजोडो असो घालता लागता भट्टेन ही वर्स घालची पडटा आमकां लागता. जशें तुमकां आमी सांगलें उदोळ गॅस करा म्हणून कितें आसा ते तुमकां आमी सस्पेन्स दवरलेले ते सस्पेन्स आतां एंड हेचेर पावल्ले आसा अशें म्हाका दिसता. सिरियसली आनी अविनाश आमी व्ह्युअर्सांक एक हिंटूय दिल्ली अशी एक गजाल जी हळूहळू नाच जायत चल्ल्या. सो आमच्या बरोबर आसा सनी फर्नांडीस जे आमकां दाखयतले की काकणां कशी तयार करप. वेलकम सनी. आमकां काकणां आतां हळूहळू नाच जायत चल्ल्या म्हणजे चड पयलीं सामके चाये बरोबर आनी स्पेशली ब्लॅक टी बरोबर काकणां ही जायत पडटाली. आतां हळूहळू म्हणजे पदेरूय कमी करपाक लागले आनी लोकूय कमी खावपाक लागले. सो आमच्या व्ह्युअर्सांक तूं दाखय की काकणां कशी तयार करता. आतां तूं सांगता ते भाशेन हांव तुका सांगूंक सोदतां पदेर कमी जायत गेले म्हणजे कितें जालां आतां आमचे बेकरी पळय आहले पळय आमचे भुरगे आहले तर थोडे शिकले आणि आपल्याक भायर नोकरी मेळटा म्हणून भायर गेले
आवय बापाचो धंदो सोडून ते भायर पावले आनी चडश्यो बेकरी आमचे चलोवपाक दिल्ले हा भायल्या मनशांक ओके ताका लागून तुका आतां काकाणां दिसती पडपाक बहुत मुश्कील जाता मुश्कील जाला हय ते काकाणां करपाक नको हालीं ते सारके पांव पासून करपाक नको तुका सांगचें म्हणल्यार आं तुमी टेस्ट केला आसलो जायते बेकरीन तुमी वचून पळयलां आसतलें तुमकां आतां इंटरव्यू दिवपाक बाबा ते म्हणटा आपण तुका इंटरव्यू दिवपाक आपण जायना कित्याक लागून ताका ते खबर ना न्हू बाबा कशें कितें करपाचें आनी कितें करपाचें जे कोण आदले कोण आहा न्हू तांकांच ती खबर आहा बाबा हें कशें करपाचें कशें करपाक म्हणजे गोंयकारांची एक जी आयडेंटिटी जाल्ली ती उणें ते आतां भायले लोक करपाक लागले भायले करपाक आनी आमचे गोंयकार भायर वचून भायर वचून थंय सेटल जाले ताका लागून ते थोडे कमी कमी जायत गेलां जे कोण करता न्हू काकाणां तेच करपाक जाणा तेच करून तुका दाखयतले खंयचे बेकरीन सो आमकां आमच्या व्ह्युअर्सांक दाखय की काकणां कशी तयार करता आतां काकण रेडी जावपाक आमचें हें करपाक जाय पीठ असो मळून दवरपाक जाय पयलें ओके पीठ मळल्या नंतर लास्टाक आमी ती काकणां करता गमलें न्हू ओके काकणां म्हणजे कितें काकण एक करपाक रेडी करपाक तें स्लो उजार जावपाक जाय लास्ट आमचें कितें आसा न्हू तेन्नाच ती काकणां रेडी जाता तेच्या पयलीं घातलें मोव पडपाक उपकारना ती काकणां ती काकणां एक पाट केली न्हू 10-15 दीस उरता 10-15 दीस उरता म्हणजे मायजू उरता तुमकां घालून दवरली जाल्यार 10-15 दीस मायजू उरता ओके गमलें न्हू काकण म्हणजे आनी फास्ट उजार घातली ती पावाचे भशेन जाता पावाच्या भशेन म्हणजे ती 1 किंवा 2 दिसान खावन सोंपपाची कडकपणा असता तो कडकपणा वता त्याचो हार्डनेस असता हार्डनेस आसता ते रावना रावना तसो गमलें न्हू कित्याक हा ते हार्डनेस रावपाक जाय हार्डनेस रावले म्हणटच ते काकण म्हणटा ते भितर सब भाजून येवपाक जाय आनी ते कडक जावपाक जाय गमलें न्हू तेन्नाच ते काकण म्हणटा आतां काडले आनी मोव उडयले ते काकण कडक जाय जितले काकण स्लो भाजता तितलेच तुका ते काकण तकता गमलें न्हू आतां तुमकां हांव हें काकण करून दाखयता ह्या आतां पिठान तुमी कितें घेतलेलें आसा आतां हे पिठान आमचो इश्ट आसता मीठ आसता आनी उदीक आसता आनी पीठ आसता आनी जाय जाल्यार थोडीशी टेस्टिंग लागून साखर मारपाची जाय जाल्यार साखर मारपाची कंपल्सरी ना कंपल्सरी अशी ना पूण साखर जाय पडटा मातशें टेस्टिंगाक लागून आनी मोठें मीठ म्हणटा तें गरजेचें म्हणजे आमचे गावठी पीठ गावठी आमी गावठी मीठ यूज करता अच्छा अच्छा गावठी मिठाचे तुका टेस्ट आसता टेस्ट होय आणि हे कितली वरां आतां तुमी हे कालून कितली वरां अशी थंय आतां हे सकाळीं आमी 5 कालयल्लें म्हणजे 5 कालयल्लें पीठ येता 5 पर्यंत आतां कितलो टायम जाला पळय आतां तितले टायम म्हळ्यार आमी ते दवरचें पडटा ते काकणाचें पीठ तेका लागून ते कालयले आनी रोखडे केले ती काकणां जायना ती बरें म्हणजे ताका फर्मेंटेशना खातीर खूब उशीर अशें दवरचें पडटा तितलो टायम चड वगत दवरले की ती काकणां बरी जाता तुका टेस्टी जाता तुका प्रिपरेशन तेजें बरें जाता आतां कालयली आनी बेश्टें पीठ कालयलें आनी केली तेन्ना तुका फिनिशींग येयना आनी तुका कांयच तें येयना ओके गमलें न्हू आतां हें तुका काकण करून दाखयता ओके आता ह्याच पिठाचे तुम्ही पाव करता हेच पिठाचे पाव करता पूण आमकां काकणांक पीठ जालें आमी सेपरेट कालयता ओके हे काकण रेडी जालें काय अशें दवरचें पडटा पयलीं ओके हे काकण हे करून दवरचें पडटा हेच्या फाटल्यान आमकां एका आनी वार आहा हे आतां काकण करतलो जाल्यार ताका ते रूम करपाक जाय अच्छा आता तो रूम करून दवरू शकना आता सुकता न्हू ते मातशे 10 मिनटां 10 मिनटां जाय ताका फुगपाक ओके बरें म्हणजे अविनाश हे काकण तयार करपाक खूब अशें पाशस लागता आणि या काकणाचो म्हणजे म्हाका अशें म्हणजे विचारपाचें आहा की ह्या काकणाचें कितें म्हत्व आहा अशें कित्या खातीर इतली काकणां यूज करतात खातात काकणां पळय आतां लोकांक कितें आहा पयलीं आमी कितें करताले पयलीं आमी म्हाज्या भुरगेपणांत रुपयाक 20 काकण दिताले त्या टायमार आमी सांजच्या टायमार पयलीं च्या पिताले लोक च्या पिताले जावं कोणगां खाताले जावं घरांत च्या करतालेच आतां कोण च्या बीन कांय करिना कोण च्याचेर इंट्रस्ट कांय घेयना कोण घेता इंट्रस्ट कांयच घेयना हांवें पूण आमी पयलीं सांजचे टायम जालो पोटाक भूक लागली म्हणजे आमी पयलीं इस्कॉला वचून ट्युशन वचून येताले घरा येताले च्या करताले च्या काळी च्या ब्लॅक टी करून एक काकणां मोडटाले 2 पीस करताले आनी चायेन भरून आमी ते इस्ट्रो कशें आमी ते हे करताले ओडटाले चायेन तेन्ना तुका मजा येताली ती ब्लॅक टी पिवपाक आनी चाव काकणां खावपाक मजा येताली संदीप बाबा हांवें आयकलां की ह्या काकणाचें उदक ल्हान भुरग्यांकूय घालता ही खरी गजाल सारकी बाबा ही धाकटी जी भुरगीं आसता न्हू एका वर्स जाली नंतर तेचे कितें आहा तेका भुरग्यांक हेजो 2 एका काकणाचे 4 पीस केले वा 3 पीस केले तेका बॉयल करपाचे आमी सूप कसो करता पळय सूप करता मग आमी कितें जाता त्या सूप कसो करता हे जे काकण केलें न्हू आमी जे काकण केलें जाल्यार धाकट्या भुरग्यांक थंडी ना जाता
संडासूय बरो जाता आणि ताका लागून थंडेक लागून हे काकण मुद्दम लोक काकण सोदतात. अच्छा अच्छा. म्हणजे अविनाश ह्या काकणांक खरेंच खूप महत्व आसा. बारीक भुरग्यां खातीर हेची खूप उपयोग आसा. उपयोग आसा. पूण कमी जायत चल्ल्या हे काकणां हे खूप वायट एक गजाल आहा अशें म्हाका खरेंच खरेंच वायट आसा. ट्राय करपा आता तुका जाय जाल्यार. होय, आय शॅल ट्राय. तुमचो एकदम हात बसला म्हाका खबर ना म्हाजो बसतलो काय कितें. ताका रोल करून घेवपाचें मातशें प्रेस करून रोल बारीक बारीक करून बारीक बारीक करून रोल दोनूय हातींनी बारीक बारीक रोल कर ना आनी मातशें मातशें लांब जालें मातशें मातशें शेत येवपा जाय. ओके जालें. आनी मातशें मातशें लांब जालें मातशें मातशें शेत येवपा जाय. ओके ओके जालें हय जालें. मातशें ताका जॉयन कर आनी ताका हें कर. My काकण is ready. I don't know how it is become. सनीबाब जाला सारखे. जालें जालें म्हणजे जाला म्हणजे बरें जाला कशें. पयले फावट शिकोवन कोणाक कांय गमना न्हू. कांय गमना. एकदां शिकलें म्हणजे कोणाक कांय गमना पूण तूं परत परत ट्राय केली तुजें बरें जातलें डेफिनेट जातलें. आज कशें केलां तुवें एकदम बरें केलां. ओके. तुवें पासून केलां ओके केलां. थोडे आमच्या पदराक काकण करपाक येना शिकोवूय सोदना. कित्याक लागून शिकोवंक सोदना जे आमचे बेकरीन काम करता ते न्हू केन्ना आमचे पीठ बीन उरता केन्ना गिरायक नासता वो केन्ना आमचे पांव कमी वयता. जेन्ना आमी ताका सांगता बाबा हे पीठ मातशें मायज जाता रे बाबा तुमी हें कर ना पात्रां म्हाका कडेन काकण करपाक जायना हे पयलें तें उतर म्हणटा आमकां. तें कित्याक दाखोवपाक सोदना म्हणजे आमी तर स्वताच काकणां केलीं जाल्यार हे काकणाक स्वता डेली ताका करचें पडटा. डेली करचें म्हणजे काम ते वाडोवपाक सोदना आपलें काम करून घेवपाक सोदना. हेका लागून जाय तितलें कमी करूंक सोदता. अशें जाय तितलें कमी करपाक सोदता म्हणजे हेका कितें ताका खूब टायम लागता काकणां करपाक. बरें बरें. गमलें सो आतां हे आमी 10-15 मिनटां दवरतली आनी आतां मागीर हे जे 10-15 मिनटां दवरून ती मागीर तुका कशी काकणां रावंड जाता पळय ती तशी रावंड जातली. ओके. इवन दॅट वॉट आय वॉज वंडरिंग अविनाश की आमी काकण काकण म्हणटा आनी सद्या तर सनी बाबान ताका एक असो उबो असो शेप दिव. So I think we have to wait for 10-15 minutes more to get the correct shape. 15 मिनिटां जाल्ली आसात आमची काकणांची आतां फुडली प्रोसेस कितें आसा ती पळोवया. आतां फुडें कितें करप आतां कितें करूं न्हू बाबा ही काकणां आतां जाली 15 मिनटां दवरून जाली न्हू. आतां ही आमी आख्खी सायकल शेपीन घेवपाची रावंड करपाचो पळय अशी रावंड करून ही काकणां दवरपाची. Finally Avinash, I got the right shape of the काकण. रायट शेप ऑफ द काकण पळय अशें दवरून अशें तें काकण अशें रेडी करपाचें. आतां तूं करून पळय तूं ट्राय करून पळय बाय तूंय ट्राय करून ट्राय करून पळय. हां ना परत परते दवरपाचें अशें हय परत परते दवरपाचें. ती शेप आहा ती परत दवरपाची. ओके. आतां हें काकण रेडी जालें. हय. आतां उरलें काम आमचें हे केलें म्हणटर बटन घालपाचें. बटन घालता. आतां एक 10 मिनटां दवरून ती बटन घालपाचें. ओके म्हणजे ही आता तुम्ही करेक्ट शेप घेऊन परत 10 मिनिटां दवरून. होय दवरपाक जाय कित्याक आतां आमी हात लायलो न्हू ताका तेची फूग मोडली. ओके. म्हणजे त्याच्या कितें गॅस आसा तो आतां मोडलो पण ते आतां परत ते मातशें वयर येवपा जाय. हां ओके ओके बरें. परत आतां 10 मिनिटां दवरून 10 मिनिटां दवरून मागीर ती बटन घालपाची. ओके. बटन घातली म्हणटर मागीर ती रेडी. सो आमी अविनाश म्हाका दिसता 10 मिनिटां रावंड वाट पळोवया आनी मागीर ती भट्टीन घालया. आतां ही सगळीं कर बाय आपण तूं कर बाय अशें दवरून अशें उखल्लें अशें ही काकणां रेडी जाली. अशें आनी परत परते दवरपाचें. हां बॅक सायड दवरपाचें. ओके बॅक सायड दवरपाचें. ओके. अशें हें करून बॅक सायड दवरपाचें. अविनाश ही खरेंच काकणां एकदम डेलिकेट आसा म्हणजे यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. सनीबाब म्हाका सारकें कळ्ळें आतां की तुमचे लेबर हे करपाक कित्याक सोदना ते कित्याक हितून खूब त्रास पेशन्स आनी यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. 10 मिनटां परत आतां पळय ते कोण काम काबार जालें म्हणटा हें काम काबार जाता हें लास्टाक उरता. ते कोण न्हावपाचें न्हावपाक आसा न्हावपाचें उरता पण हेका आनी एक वर्स मागीर उरता